3-4 दिसां पयलीं आमची नागजर हांगासर जी मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेन तिनूय संघटनेचे सगळे पदाधिकारी किंवा बाकीचे जे मेंबर आसा हे सगळे एकी कडेन येवन आमी निर्णय घेतलेलो की एक ठोस कृती कितें आहा पळय ही आतां करपाची, कित्याक शेवटी सरकार चालढकल करता हे आमकां सगळ्यांक आतां दिसून येयल्ल्या. एक सादी गोश्ट म्हणजे परत परत आमी वारंवार सांगिता की सबंद गोंयभर जे पब्लीक प्लेसी आहा म्हणजे एअरपोर्ट आहा, दाबोली एअरपोर्ट किंवा रेल्वे स्टँड आहा, बस स्टँड आहा, हांगासर हॅलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड सरकारान नोटिफाय केल्या त्या रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीन. म्हणून हांगासर मोपा एअरपोर्ट जो जाला त्या एअरपोर्टाचेर हांगासर टॅक्सी स्टँड नोटिफाय करपाक चालढकल जी सरकारा कडसून चल्लेली आहा त्या संदर्भान विविध म्हणजे आमदार प्रयत्न करीत आहात ते वटेन, त्याच्या प्रयत्नांक खंय तरी यश येना हे दिसून येता. आमी पर्सनली आतां मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्या कालच्या आठवड्यान, तेणी आश्वासन दिला की अक्षय तृतीये पर्यंत टॅक्सी स्टँड नोटिफाय करून उद्घाटन करता म्हणून. आतां कितपत फुडें वयतले हेचेरूय प्रश्नचिन्ह आहा. आनी दुसरें म्हणजे आमचे जे सगळे मेंबर आहा तेंच्यांनी आतां खंय तरी मोठ्या प्रमाणान गाडयो हाडलेल्यो आसा, बँकेचे सगळ्यांक इन्स्टॉलमेंट लागू जाल्ले आसा. आनी जर तर जे कितें चल्लां मोपा एअरपोर्टाचेर ते जर पळयत जाल्यार सर्रास कायद्याचें उल्लंघन सरकारा तर्फे चल्ला असो हांव स्पश्ट हांगा आरोप करता. सरकार प्रामुख्यान ज्या सरकारान घटने प्रमाणे जो मोटर व्हेकल एक्ट येयला किंवा गोवा रुल्स येयल्या त्या रुलाचें पालन करपाक जाय आनी शिस्त लावपाक जाय वाहतूक क्षेत्राक, ते सरकारूच हांगासर आनी वाहतूक खातें आयज कायद्याची अक्षरशः पायमल्ली करून मोटाधुंदी सगळी माजून उडयल्या. जो कोण येता जेचे कोणाचें कमिशन गावता स्पश्टपणान आयज आरोप करता की जेचे कोणाचें कमिशन गावता ताका पयशे दिवप, जेचे कडसून हप्तो मेळटा ताका थंयसर कावंटर दिवप, जेचें कमिशन मेळटा ताका कावंटर दिवप. आनी गाडयो तर ज्यो पळय कितें हाडल्या पळय सर्रास कायद्याचें सगळें उल्लंघन चल्लेलें आहा. सारको बाजार कहो करून मोपा एअरपोर्टाचेर थंयसर वाहतूक क्षेत्रांत सरकारान उडयल्लो स्पश्ट हांगासर आरोप करता. आनी शेवटी कितें आसा, आमी न्यायालयीन लढाई लढल्या, हांगासर खंय तरी एक कोर्टाची ऑर्डरूय आतां येयल्लेली आसा की कायद्यान कितें आहा तें दिया म्हणून, जे पेडणेच्या युवकांक जे कितें मेळपाक जाय ते कायद्यान आनी रुला प्रमाणे जे कितें आहा पळय तें तांकां दिया म्हणून कोर्टानूय वारंवार स्पश्ट केल्लेलें आसा. आनी आतां आमकां दिसून येता की सगळे म्हणजे ट्युरिस्ट टॅक्सी ज्यो पब्लीक प्लेसीचेर अनऑथोरायज प्लेसीचेर पार्क करपाक मेळना कायद्या प्रमाणे. आनी जर त्यो पार्क केल्यो जाल्यार कंडिशन परमीट कंडिशन 1 नंबर जे आसा हे वायोलेट जाता आनी त्या परमीट कंडिशना प्रमाणे टॅक्सीचे परमीट कॅन्सल करपाक जाय सरकारान. पूण हांगा सरकार सर्रासपणे हांगा हाडून सगळ्यो टॅक्सी ज्यो आहा ट्युरिस्ट टॅक्सी ह्यो पार्किंग करपाक सरकार प्रोत्साहीत करीत आहा सगळ्या टॅक्सी ऑपरेटरांक. आयज जे गोंयचे युवक जे आहा आमचे पेडणेचे युवक आहा खास करून पळय तांकां आयज थंयसर वेवसाय करपाक दिलो वचना, म्हणजे तांकां परमिटां दिली वचना जे दिवपाक जाय कायद्यात. म्हणून दुसऱ्या हातीन सरकार थंयसर जे भायले लोक जे आहा पळय हांकां भायल्या गांवांच्या म्हणजे खंयच्यान वास्कोच्यान किंवा आनी खंयच्यान येवन थंयसर वेवसाय करपाक सरकार सपोर्ट करता. आनी इतल्या वर्सांनी एक आशेचें किरण म्हणून जो एअरपोर्ट जो येयला पेडणे गांवांत थंय युवकांक शेवटी एक आशेचो किरण आहलो की बाबा आमकां थंयसर वेवसाय करपाक मेळटलो. ना नोकऱ्यो आमकां दिल्यो सरकारान किंवा आनीक आमचे जे पयशे दिवपाक जाय आसले जमनीचे ते दिले ना. आनी शेवटी एक वेवसाय टॅक्सीचो करपाक मेळटा तेचेर सुद्दां सरकारान तेचेर सुद्दां उदीक उतरलेलें आसा तेंच्या आशा आकांक्षाचेर म्हणटा तशें. आनी सरकार सर्रासपणे सगळी मजा पळयता, हप्ते कलेक्ट केले वयता थंयच्यान. आनी ताका लागून आयज आमी राज्याचे चीफ सेक्रेटरी मागीर ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, एसिस्टंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट नोड आनी मेंबर सेक्रेटरी म्हणजे RTA पेडणेचे एसिस्टंट डायरेक्टर तांकां निवेदन दिल्लें की ज्यो टॅक्सी थंयसर पळय ज्यो ट्युरिस्ट टॅक्सी सगळ्यो पळय चलता मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर त्यो परमीट कंडिशन जे एक आहा हे वायोलेट करता आनी त्या प्रमाणे तेंचेर एक्शन जी घेवपाक जाय ती तेंच्यांनी इमिजिएटली घेवपाक स्टार्ट करची. आनी जो कायदेशीर हॅलो ब्लॅक पब्लीक प्लेसीन जो सरकार मान्यता म्हणटा पळय तसो रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीन स्टँड नोटिफाय करून
जो वेवसाय करपाक येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड दिवपाक जाय आनी मागीर तांकां येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड नोटिफाय केल्या उपरांत ती स्मूथ चलपाक म्हणजे क्यू सिस्टमीन चलपाक तांकां ते कावंटर दिवंक जाय एअरपोर्टार. तो जाता तितले बेगीन सरकारान दिवचो अशें आमी हितूनच्यान निवेदन केलां. नाजाल्यार इमिजिएटली ज्यो टॅक्सी ज्यो चलता सगळ्यो म्हणजे ट्युरिस्ट टॅक्सी तेंचेर कायदेशीर कारवाई करा अशें आमी हितूंतल्यान कितें पळय कोर्स ऑफ एक्शन आहा फुडलो कितें पळय तो आमी सगळे आमचे तिनूय एसोसिएशनाचे मेंबर एक जॉयंट मिटींग घेतले फुडल्या आठवड्यात आनी फुडें कितें करप पळय जर सरकार हेचेरूय जर चाल ढकल करीत जाल्यार कितें पळय कोर्स ऑफ एक्शन आहा तो फुडल्या आठवड्यात मिटींग घेवन आमी ठरोवन एक निर्णय घेतले. कितें आसली पयलींच इच्छा कितें आसली की जाता तितलो पयसो करप मोपा एअरपोर्टाचेर. ही एक सारकी प्रामाणीक इच्छा आसली. हांव सदांच सांगता कितें हे सरकार जे पळय आहा पळय हे सरकार फक्त हेचे म्हणजे वेव्हारीक सरकारी आहा. ह्या सरकार आयज आर्थीक वेव्हार जे पळय आहा त्या वेव्हारान गुरफटलेले आनी हे आमी सांगपाची गरज ना. अरे फाटल्या दिसांनी पळय एक पत्र सर्क्युलेट जातालें कोस्टल बेल्टान हप्ते मागप आनी कितें मागप. म्हणजे दुर्दैवी प्रसंग. म्हाका दिसता हांव 2005 सक्रीय म्हणजे एसोसिएशन करून ह्या वेवसायान आहा आनी पयले फावट अशें आमी आरोप पळयल्ले म्हणजे अशी पत्रां आनी ते दिगंबर कामत सरकार पळयलें, मनोहर पर्रीकर सरकार पळयलें. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी सरकारा पळया हांकां सामान्य लोकांचें कांयच पडलेलें ना. फक्त पयशे कलेक्ट करप हप्ते कलेक्ट करप आनी लोकांक वेटीस करप हे इतलें तेंच्यांनी केलां. पूण आयज हांगासर मोठ्या प्रमाणान वेव्हारान सगळे गुंतलेले आनी सांगलें न्हू की जे कावंटर दिल्या हे बेकायदेशीरपणान सर्रासपणे आमकां जेका पयशे गावतात जेका कमिशन गावता तांकां ते दिले गेले आनी जेंकां मेळोंक जाय तांकां कोणूच पळयना थंयचे. ह्या हितून सगळ्या प्रक्रियेन वाहत भाव वाडटात ते हय पळय कितें आसा म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ज्यो आतां हांगासर 350 टॅक्सी ज्यो वास्कोन चलतात तांकां भितरसून आश्वासन दिलें वयता कितें की फाल्यां कदाचित जर दाबोली एअरपोर्ट जर बंद पडलो जाल्यार तुमकां आमी हांगासर शिफ्ट करतात आनी ते सगळे वोटर आहा मोहीन गुदिनोचे. तांकां हांगा शिफ्ट करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी म्हणून ताका लागून सरकार खंय तरी कितें आहा पेडणेचे युवक जेन्ना येलो ब्लॅक टॅक्सी मागता थंय येलो ब्लॅक टॅक्सीच्या जाग्यार तांकां ब्लू टॅक्सी दिल्यो वयता कलर हे केलो वयता थंयसर. आनी आयज एक्चुली कितें आसा हांवें तुमकां कालच्या प्रेसान सांगलेलें ते आमदाराची आमी भेट घेतले. आमदाराची आमी भेट घेतली तुवें बाबा पत्र दिल्लें त्या पत्राचें उल्लंघन करता सरकार खंयच पाळिना हें आमी तेच्या निदर्शनाक हाडलेलें. म्हणून आजून पर्यंत तेची जाग ना काय तरी काय ताका कितें सरकारान सांगलां कितें ना तेणें आजून स्टेटमेंट खंयच जाहीरपणान असो काडलेलो आमकां दिसना आनी ताका इमिजिएटली कालच्या सोमाराक ह्या मंगळाराक मेळोन